अमित किती जालें? आमी आतांच मरे मडगांव गेल्ले, गाडी म्हागेली बंद आसली 2 वर्सां. सो हांवें ती इंजेक्टर काम करपा खातीर आयज अपॉयंटमेंट घेतलें. सो तेणें आयज म्हणलें 7 दिसां गणपती आसा, आयज जावचें ना, तूं म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं यो. सो हांवें चेतन हो भुरगो आमगे थंयचोच, कित्याक एक्चुली हांव दोनी गाडी घेवन वचपाचो, पूण तो म्हणपाक लागलो मडगांव येता आनी म्हागेलो मामो एडमीट आसा अपोलो विक्टराक. सो दोनी कामां म्हणल्यार मामाची खबर घेतलो आनी गाडी ह्या निमतान आमी गेल्ले. अकस्मात जेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आयज जावचें ना, हांवें म्हणलें ताका बेगीन घरा या. एक्चुली म्हागे घर वचपाचो टायम 10 डेली रातचो. सो ह्या हेणें कोणी तरी फॉलो केलो आमकां आयज, आनी तो टायम जेन्ना हांव बेगीन घरा आयलो 8 8:30 सुमार इन्सिडेंट. सो एक्झॅक्ट तिमल्या मायडी कडेन जेन्ना कोण ना, काळोख सगळो, ती गाडी आड घातली, 4 जाणांनी गाडयेर एटॅक केले, बॉकी स्टिकी घेवन ग्लास फोडले. आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायवींग करता म्हण थंयच पयलीं एटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान. पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार, तो मात ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमीत न्ही, सो म्हाजेर एटॅक केलो. हांवें पयली पळय ही वॉकी स्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी मारलेली तकलेरी पळय ती हांवें अशी केली आनी हांगा पडली, आनी तिसरी पळय हांगा बसली. आनी 2 जाणांनी धरलो म्हाका. पूण म्हागेलें फिटनेस हेणें की हांव एक्युरेट सदां स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता. सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलाट माटे आसले, पूण एक फावटी हातींतल्यान हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो. ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो, सादारण 40-50 मिटर हांव धांवलो. तेजे नंतर केवणांतलो कोण तरी भुरगो अमीत बस 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 तुका मारता म्हणपाक लागलो आनी म्हाका गाडयेर बसयलो. तेणी सादारण म्हाका एक आनी 50 मिटर लांब पयस व्हेलो. आनी हांवें म्हणलें ताका रस्त्याच्या सायडीच्यान हे भाट आसा थंय, आनी 20 स्पिडींतल्यान तेणें थांबयलें. हांवें गाडये वयल्यान उडी मारली भाटाक, आनी उडी मारली नंतर हांव भाटां भितर सरलो. सो तिमल्याल्या भाटाक एक खारीज आसा, सादारण म्हाका दिसता एक ह्या हायटीचो, एक सुपारी माडी इतली हायट. त्या खारजा हांव पडलो, आनी जेन्ना खारजा हांव पडलो हांवें श्वास घेतलो की हांव वाचलो. कित्याक तो खारीज सादारण लांबची लांब एक 100 मिटर खारजांतल्यान हांव चलून गेलो. कित्याक जेंचे आंगलट मोटे आसा म्हाका गॅरंटी आसलें की खारजां येवची ना म्हणून. सो हांवें रान धरलें, मागीर रान धरलें आनी फोगोट्या मारणाचो आवाज धरलो की गणपती पावयता. सो हांवें रानांतल्यान सादारण म्हाका दिसता 2 किलोमिटर रानाकच घुसपाक रावलो. थंय न्हिदलोय बी ना, कित्याक दांडी मारले नंतर घुंवळशी येवपाक लागली. सो मागीर हांव रानांतल्यान चलून बसकावली म्हणटी पावलो आनी एक घरा गेलो. आनी मागीर बायले फोन मारलो, मोबायल भितर आशिल्ले. सो हांवें हेचो एटॅक आसतना एक नांव आमकां आयकपाक आयलें, अभिजीत देसाय. की करप्शन जे करलां नेत्रावळी चल्लां, अभिजिताक तुमी जे नाटकां करून फसोवपाक सोदता. कित्याक हांवें हेची पयलीं सांगलें, मलकण्या एक मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक राजेश मलकणचो तेणें एक ठराव घेतलो थंय, म्हणल्यार एक 4 जाणां मदीं की अमिताक मोडून घालपाचो. ह्या खातीर सांग्या वयल्यान थोडे म्हाका घरा कडेन सांगपाक येयले की अमित रातचो भोंवनाका. पूण म्हागेलें काम जें आसा रातचो भोंवपाचें, कितें रिपोर्टींग किंवा बाकीच्या वेगवेगळी कामां खातीर आमी भायर आसतात. सो आयज देवाच्या विघ्नहर्ताच्या कृपेन हांव बेगीन घरा आयलो आनी हांव देवान वाचयल्यात. पूण ह्या षडयंत्रां भितर अभिजीत आसात, त्या भायर राजेश मलकणचो आसा, तो सुभाष फळदेसाय बरोबर भोंवता, हेजो हात आसपाक. कित्याक हे इन्सिडेंट हांवें 1 म्हयनो पयलीं म्हाज्या घरकान्नीक सांगलो की म्हाका जिवाक थ्रेट आसा, कोर्टाक कळय, तूं स्टेटमेंट कर. आनी हांवें व्हिडिओ काडलो की तूं कोर्टाक जेन्ना स्टेटमेंट दितलें करप्शनाचेर, तूं म्हाका सेफ्टी प्रोवायड कर. म्हागेलो युट्यूबाचेर उल्फा सांगेम चॅनलाचेर तुवें हो व्हिडिओ पयल्यार कळटलें तुमकां की इन्सिडेंट हांवें पयलीं नॅरेट केल्लो की म्हाजेर एटॅक जावपाचो आसा आनी सत्य जालें. हे पयलीं सगळें घडून आयज हें एक्झिक्यूट केलां. कित्याक 7 दिसांचो गणपती आनी म्हाका फॉलो केला. आयज हांवें 3 वर्सांनी पयल्याच फावटी गाडी भायर काडल्या, आनी गाडी भायर कोणाकच खबर ना. गाडी हांवें घरा कडेन रातची व्हेली, सकाळीं स्टार्ट मारली, गॅरेजीक व्हेली, नॉजल साफ करपा खातीर म्हाका सांगलें की वेर्नाक येवपा पडटलें, जावचें ना. आनी थंय साकून हांव रिटर्न घरा येतना वाटेर खंयच थांबलो ना. तिळामळार हांवें स्टॉप घेतलो, सादारण एक 20 मिनटाचो. तेजे उपरांत वाटेर स्टॉप ना. सो गाडयेक म्हागेलो सकाळीं साकून फॉलो केला आनी प्री प्लॅन हे म्हाका मारपाचो प्लॅन. आनी आयज हांव समज हातीक मेळटालो तेंच्या जाल्यार हांव ह्या जाग्यार आसना ही गॅरंटी. कित्याक ज्या तरेन एटॅक जालो फूल स्विंग आनी आंग जे आंगलट आसा, एक म्हाका दिसता हे जे दांडो पडलो, कित्याक आमी त्याच पुलिसे ट्रेनिंगेंतल्यान हांव आयिल्लो, त्या खातीर जी स्फूर्ती जाय ती म्हाजे भितर आसा. आनी हांव सदांच स्पोर्ट्सा खातीर मुखार आसा. ह्या खातीर हांव आयज वाचलो. कित्याक दुसरें म्हणल्यार म्हाजी फिटनेस. देव बरें करूं.